न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। वेगळे वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो घडणुको घडटा ताचो आमी नियाळ दिता। तर आतां आमी उत्तेजा गांव हाचे कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। उत्तेजा, आयची पयली घडणूक म्हळ्यार कुचेली म्हापशेचे जे तिराळी कॅनल आसा तेतून बुडून शेटयेवाडो म्हापशेच्या ओमकार प्रभुदेसाय ह्या तरणाट्याक मरण आयलें। ताची पिराय 26 वर्सां आसा। तो खंय आपल्या इश्टा वांगडा थंय कॅनलांत न्हांवपाक गेल्ले कडेन ही दुर्दैवी घडणूक घडली। उदो पालवपी दळाक ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत तांच्यांनी घडणूक थळार वचून सोद कार्य करून ताची जी कूड आसा ती भायर काडली कॅनलांतल्यान आनी कूड जी आसा ती फुडल्या तपासा खातीर पुलिसांच्या सुवाधीन केलेली आसा। आनी दुसरी बातमी ती म्हळ्यार RGPC बद्दल आसा। भाजप आनी काँग्रेस हे दोनूय पक्ष खंय म्हादयचे डिलर्स आसा असो आरोप RGPचो मुखेली मनोज परब हांणी केलेली आसा। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या साताराच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। थँक्यू उत्तेजा। उत्तेजांच्यो सांगल्यो बातम्यो तुमी मुजरत सेंट पिमला बुलेटिनाक पळयात। तर तशेंच दुसरी जी बातमी ती म्हणजे सांग्या म्हालांत एक खोपीन सिलिंडर स्फोट जाल्लो आसा। हो स्फोट कसो जालो हेजी म्हायती अजून मेळोंक ना, पण ह्या स्फोटान सगळे जे जितले सामान आसले तितलेच ते उज्यान लासून काबार जाल्लेले आसा। उजो पालुपी दळ पावच्या पयलीं ती खोप आसली ती लासून काबार जाली। हाचें कारण म्हणजे थंयसर वयपाक वाट नाशिल्ल्यान तांकां ते वेळार पावूंक ना। हिची बातमी तुवें सेंट पिमला बुलेटिनाक पळया। तर आतां आमी समिता कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। समिता, राज्यांत अपघातांचे सत्र सुरूच आसा। तर काल पत्रादेवी अबकारी चॅकपोस्टा लागसार जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातान एका 28 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो। डॅनी फर्नांडीस अशें मरण पाविल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा। तर मेयिल्ल्या म्हायती प्रमाण तो दुचाकी चालक जो आसा ट्रका पोंदात चिड्डल्ल्यान ताका मरण आयलें। हो जेन्ना अपघात घडलो तेन्ना ट्रक ड्रायव्हर जो आसा ताणें थंयच्यान फुजो काडल्यो आनी पत्रादेवी पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। ताची कूड जी आसा ती ताच्या घरच्यांच्या सुवाधीन केल्ली आसा आनी ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात पुलीस, अशी ही एक बातमी आसा। थँक्यू समिता सांगली ती मुजरत तुमी बातमी पळया। तर दुसरी जी बातमी म्हणजे आयज खासदार सदानंद तनावडे हांणी दवर्ले हांगा जावपी फ्लायओव्हराची पळोवणी केली आनी पळोवणी केल्या उपरांत तांणी अशें सांगलें हेजे कामाची गती जे काम आहा तें सुरू जावपाचें आनी तशेंच हेजी गती कामाची गती वाडोवची। ताका लागून आपूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे कडेन वचून हांव मागणी करता तेंची ह्या सुवातेर वचून पळोवणी करची। हेज्या कामाचो जो विलंब जाला ते हेजें कारण म्हणजे की थंयसरलो जो 2 ट्रॅक आसा कोंकण रेल्वेचे आनी तशेंच थंयसरली जी विजेची जी लायन आसा ताका लागून जो कामाक अजून वेळ जाल्लो आसा। ही बातमी तुमी सेंट पिमला बुलेटिनाक पळया। तर आतां आमी गौरीच्या कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। गौरीश, गोंयांत सध्या ह्युमन ट्रॅफिकेंतल्यान खुबशे युवक जे आसा तरणाटे ते बळी पडिल्ले आसा। फाटीं अश्यो कितल्योश्योच न्यूज आमी आयकल्ल्यो म्हणजे मुरगांव, वास्को हांगासले सुद्दां तरणाटे ह्या हितून फशिल्ले। सो आतां जे फाटीं अमेरिकेक बेकायदेशीररित्या आसोळणां आनी नावेलीम चिंचोणेचे जे तरणाटे तांकां बेकायदेशीररित्या एजंटांनी थंय धाडले आनी ताचे उपरांत अमेरिकेंत जे आतां नवे रूल काडले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांच्यांनी आनी तांकां भारतांत परत धाडपाक जी मोहीम तांच्यांनी सुरू केली तेन्ना गोंयचे हे 30 तरणाटे तांकां परतून येवचे पडले। सो ते आतां परतून न्याय मागपाक जेन्ना त्या एजंटा कडेन गेले तेन्ना त्या एजंटांनी तांकां धमकोवपाचो यत्न केलो। आतां ह्या 30 जाण तरणाट्यांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकांची भेट घेतली आनी तांच्यांनी सांगलां की हो जो मॅटर आसा तो होम गृह खात्याच्या अंडर येता। सो बेगिनांतले बेगीन मुखेलमंत्र्या कडेन उलोवन हाचेर तांकां न्याय दिवपाचो ते यत्न करतले अशी बातमी आसा।
थँक्यू गौरीश. गौरीशान जी बातमी सांगला ती म्हणजे हालीं तुमी आयकल्यात अश्यो घडणुकी आसा त्यो आतां वाडत आसा, पण ह्या एका बळी कशें पडटा हाचो हें कळना. पण हेजेर दामू नायक हांणी सांगलां की ते कितें ना कितें तोडगो काडटले. आतां आमी ऐश्वर्या कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. ऐश्वर्या. पहलगाम हल्ल्यात सामील आशिल्ल्या दर एका आतंकवाद्याचो सोद घेवन तांकां खर ख्यास्त करतले. ह्या हल्ल्यात जीण वगडयल्ल्यांक न्याय मेळचो हे खातीर सगळे यत्न करतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगिल्लें आसा. तशीच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार मोपा विमानतळाचेर GMR कंपनीन घेतिल्ल्या पार्किंग शुल्क वाडोवपाच्या निर्णयाक शिव वॉरियर्स टॅक्सी संघटनेन खर विरोध केला. देखून हे विशीं तांच्यांनी आज भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांची भेट घेतली. तशेंच दामू नायक हांणी सांगिल्लें आसा की मुख्यमंत्री सावंता सयत चर्चा करून हे विशीं तोडगो काडटलो अशें दामू नायक हांणी तांकां आश्वासन दिल्लें आसा. ह्यो दोनूय बातम्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. थँक्यू ऐश्वर्या. ऐश्वर्यान जी बातमी सांगता मुजरत तुमी CMPM लायव्ह बुलेटिनाक पळया. तशेंच हेर बातम्या लागून गोमंतक TV ते फॉलो ते सबस्क्रायब करा. कॅमेरामॅन हर्ष शेत, हांव ऐश्वर्या खोर्जवीकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले.